बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र नांवाची परब समोरुमता आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जेजूचें नांव सोडयता मानून घे. सोलमाच्या 8 दिसां उपरांत जेजूचे सुनोद कोच्या वेल्यार देवदूतान कोलीत केल्या प्रमाणे जेजू म्हूण ताका नांव दिलें. जेजू ह्या नांवाचो अर्थ म्हणल्यार सोडोवपी. हेंच नांव बागोवन फ्रांसीस शावेरान उदेंतीक परगटलें आनी सोडवणेचो संदेश पयस पयस पावयलो. जेजूच्या भोव पवित्र नांवा उद्देशी आमची सोडवण जाला म्हूण वळखून घेवया आनी आमच्या उतरां आनी कोन्या वरवीं ताचें पवित्र नांव परगटुया. प्रेतीच्या भाव भयणांनो, जेजू सरवंडार आमकां चडोवंक ह्या वेळार आमचे सांगात आसा. आमी ताका उलो केल्यार सगलीं आमचीं पातकां बोगसतात, सगल्या आमच्या वायटांक ओकोत मेळटा. ह्या जेजूचेर आमचें तारण आसा. जायते फावटी ह्या जेजूशी वचूंक ह्या सरवंडाराक आमच्या उलो करूंक आमी चुकल्या आनी वायटाक आमी सांपडल्या. ह्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोदवेदार देव आमची काकूट करूंक, आमची पातकां बोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Christ
प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्ल्या देखून आमी तुका वाखाणटा. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकूंक दादोशीक जावंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणेन बासयलोल्या ह्या संतोशाची सुपून भरती जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागीवन जोहाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानू देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणत, तर हें खरें म्हूण समजात की जांचें जिवीत प्रमाणीक तीं सगळीं ताचे थांव जल्मल्यांत. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच थावन आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातलें, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशीं ताचेर हो बरवासो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. जो कोण पातक करता तो सुमूर्तीक पाठ करता, कित्याक पातक म्हणल्यार सुमूर्तीक पाठ करप. तर आमचीं पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत. ताचे सवें रावता तो मनीस पातक करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया, शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या आताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब: शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वीर गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नोऱ्यो आतान दवरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणणी कर. जबाब: शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली.
सगळीं उद्गाराक उबी रावया. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक मानून घेतोल्या सोमेस्तांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुवाबान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. हांवूच ताका वळखूं नासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुवावान अशी गवायकी दिली, पारव्याच्या रुपान स्वर्गार जावन आत्मो देंवलोलो आनी ताचेर ताल्लोलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलां ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थाल्लोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजूचें नांव सोडयता, हो जेजू हें नांव सोडयता मानून घे. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां सगल्यांक नियाळूंक आपयता. म्हज्या आपुरबाईच्या बाबा भयणांनो, मनीस जातोल्या बाळकाक जेजू हें नांव दी म्हूण बडवो गाब्रिएल देवाच्या नांवान बाळकाच्या आवय बापायक हुकूम दिता. आनी बाळकाचो आवय बापूय हो देवाचो हुकूम पाळून जल्मल्ल्या आपल्या बाळकाक जेजू म्हूण नांव दितात. जेजू जुदेवा मदें एक चालतें नांव. जायत्यांक हें नांव गोडे आसलोलें जायत, जे भशेन आमच्या मदें आंतोन, फ्रांसीस, पेद्रू, जुवांव ही नांवां चालतीं, तशेंच जेजू हें नांव जुदेवा मदें चालतें आसलें. पूण ह्या चालत्या नांवाचो खोरीक एक व्हडलो अर्थ आसा. जेजू म्हणजे देव आमकां सोडयता. हो अर्थ सामको मनीस जाल्ल्या देवाच्या पुताक जेजूक लागता. तो खरेंच देव आमचो सोडवणदार. पयली सुवातेर बाबा भयणांनो, तो देव भोव पवित्र त्रित्वेचो दुसरो जोण, बापा आनी पवित्र आत्म्या सारको देव, आनी तो आमचो सोडवणदार. आपल्या जल्मा, आपल्या जिविता, आपल्या ओचोऱ्या, आपल्या शिकोवण्या, आपल्या कोश्टा, मरणा आनी जिवनपणा वरवीं तो आमकां सोडयता. देखून ताचें नांव जेजू हें ताका खरेपणी
आनी वर्तेपणी सोंपता आनी हें नांव जेजूक फावो आनी त्याच नांवान आमी ताका वळखता. जितले पावटी बाबा भयणांनो आमी जेजू हें नांव उच्चारता ताका आमी मानान आनी आदरान नमस्कार करता. तो आमचो सोडवणदार आनी आमी ताणें सोडयल्लीं मनशां म्हूण आमी मानून घेता. हे नदरेन आमी ताच्या नांवाचो तकली बागोवन उगडास करता. जेजू आमचो सोडवणदार आनी आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवया. ही शिकवण आयज दोनूय वाचपांनी आमकां मातशी पूण झळकोता वो मातशी म्हूण मेळटा. पयलें वाचप बागयोन जुवांवाच्या पयल्या चिटींतलें. थंय बागयोन जुवांव कितें सांगता जायत. बागयोन जुवांव सांगता जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरल्यार तो आमचो दोनी म्हूण आमी मानून घेता आनी तो आमचो दोनी म्हूण मानून घेवन आमी ताचे सांगाता जियेता आनी जो ताच्या सांगाता जियेता तो पातोक पयस करता. कित्याक पातोक पयस करता तो तोच जेजू आमचो सोमी. म्हणटोच आमी जेजूचें नांव उच्चारुया आनी ताच्या सांगाता पातका वेणी जियोया. शिव वर्तमानांत बाबा भयणांनो त्याच बागयोन जुवांवा परमणी बागयोन जुवांव बातीस स्नान दातार जुवांव पोरजेक शिकोवन दितालो आनी ताचे ती शिकोवन दिता आसतना ताच्या मुरयांतल्यान जेजू पासार जाता. बागयोन जुवांव थांबता मानान आनी आदरान. कित्याक तोच सांगता आपूण ताचेर पवित्र आत्मो देवलोलो देखला आनी तो पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो म्हूण हांव जाणा. ताचे मुखार हांव म्हजी परगोटणी म्हजें स्नान कांयच न्हय. कित्याक तो सगळ्यावन व्हरतो. तो सगळ्यावन पोतवेदार. तो सगळ्यावन बोलिश्ट. हांव एक ल्हान किरकोळ मनीस पूण तो एक देव. बाबा भयणांनो कित्याक तो देवान दिल्लो आमचो सोडवणदार. सोडवणदार हें उतर दुसऱ्या उच्चारान जेजू. म्हणटोच जेजू ह्या नांवा मुखार बागयोन जुवांव मानान आनी आदरान भरता. आमी तशींच जेजू ह्या संवयेचें कशें उच्चारचें न्हय. हें उतर बेस्तें चालतें न्हय. बगर मानान आदरान तें आमी उच्चारुया. जेजू आमचो सोडवणदार. जेजू म्हजो सोडवणदार. हें सोत आमी उच्चारता काय. हें सोत उच्चारून आमी आमच्या जिवितांत तें जियेता काय. आयज आमच्या चालत्या ह्या संवसारी यात्रेंत आमकां आमच्या जिवितांत जायते प्रश्न जायते पिडा जायते कोश्ट उपर आसतात तेन्ना जेजू नांव सोडयता म्हूण आमी मानून घेता काय. आयज असलें आमी कांयच करिना. परतेंच जाल्यार आमी गाडयांगेर वेता. परतेंच जाल्यार ह्या आनी त्या ब्रादराशी आमी वेता. पूण हो गाडी हो ब्रादर आमकां सोडयतलो काय. आमची पिडा ना करतलो काय. आमचे संकोच ना करतलो काय. ह्या गाडयाकारांक पदवी आसा काय. बाबा भयणांनो हें आमी चिंतिना. कोणाक पदवी आसा. जेजू ह्या नांवाक पदवी आसा. आनी देखून पवित्र पुस्तकान आमी पळयत जाल्यार देंवचार पासून जेजूच्या नांवान नाच जाताले. देंवचार पासून जेजूच्या नांवान पोळ काडटाले. आयज आमचें कितें काय. आमी जेजूचें नांव घेवन जेजूक आमी आमची काकूट करूंक लायता काय. जेजून आमकां कोणाकूच सांडूंक ना. आवय विसरत दुदा बाळाक पूण परो घालीत कुसव्या फळात. पूण जेजू आमकां केन्नाच सांडचो ना म्हूण इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयल्यान आमकां कळीत जाता. बाबा भयणांनो जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात तेन्ना खरेपणी जेजू नांवाक पदवी आसा हें ओळखून घेवया आनी जेजूक आमी उलो मारुया आनी म्हणुया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी खरेपणी जेन्ना आमी भावार्थान उलो मारता तेन्ना तो आमकां सोडूय नासतना रावचो ना. दुसरें म्हणल्यार बाबा भयणांनो जेन्ना जेजू आमी पवित्र स्नान घेतले उपरांत जेजून आमकां सोडवणेच्या कार्यांत वांटो दिलोलो आसा. आनी जेजूच्या सोडवणेच्या कार्यांत मिसळ जावप म्हणल्यार जेजूचें जिवीत आमचें करप.
जे भशेन बागेवन पावलो म्हणटा, हांव जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हज्या जिवितांत. ताणें क्रिस्ताक पयलो आपल्या जिवितांत अणभवलो, पयले आपल्या जिवितांत ताणें चाखलो आनी ह्याच क्रिस्ताक दुसऱ्यांक दिवन दुसऱ्यांचें जिवीत सोडवून हाडटलें केलें. आयज आमी उच्चारता जेजू म्हूण, कितलेच पावटी आमी उच्चारता, आमच्या हातार जेजू म्हूण कांतयता, आमचे गाडयेर जेजू सोडवणदार म्हूण बरयता, पूण खरेपणी म्हज्या जिवितांतल्यान जेजू सोडवणदार म्हूण हांव परगट करता काय? जायते पावटी आमी जेजू उच्चारता, त्या तोंडांतल्यान गाळयांचो शिवर त्याच तोंडांतल्यान आमी उच्चारता, शिराप घालता, उनीत करता, फोटींगपण आदारता, जेजूच्या नांवान फोटी मारता. हें आमकां सोबता काय? आनी अशे तरेन आमी जेजूच्या सोडवणेच्या कार्यांत मिसळ जाता काय? आयज आमकां हें सोबता काय? बाबा भयणांनो, आयज जोण एकल्यान चिंतची गरज आसा. हांव जेजूचें नांव घेतां, पूण त्या उपरांत हांव जेजूच्या नांवाक बेमान करता. कित्याक म्हजें उतरां जेजू सारकें जायना, म्हजें जिवीत जेजू सारकें जायना. जेजू आमचो सोडवणदार, जेजू म्हजो तुजो सोडवणदार हें स्वत मानून घेवंक काळजा मनांत आमी रिगोवया. एकल्यान हें जेजूचें नांव तोकोस घेवन परगटलें आनी तो म्हणल्यार फ्रांसीस शावेर. 45-40 दीस भर ताची भौशीक उक्तावणी उरली आनी आनीक 1-2 दिसांनी ती सोंपतली. बागेवन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत जेजू हें नांव तो जियेलो आनी दुसऱ्यांक ह्याच जेजूच्या नांवान सोडवून मेळून घेतलो. 2 दुताच्या इतिहासांत आमी पळयत जाल्यार ओपांगूळ जाल्लो मनीस जेन्ना पेद्रू आनी जोआंव देव मंदिरांत वेताले तेन्ना तो तांकां तेडून पळयतालो आनी पेद्रू आनी जोआंव तांकां म्हणटा, म्हजे लागीं रुपे ना, भांगार ना, पूण जेजूच्या नांवान तुका हांव पेकोवणी दिता. जेजूच्या नांवान जायतें बरेंपण फावो जाता. आयज तूं आनी हांव दुसऱ्यांक जेजूची सोडवण परगटतलें जाल्यार तांचे भशेन आनी बागेवन पावलो भशेन आनी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भशेन क्रिस्ताचो मोग म्हाका थार दिना सारको जावंक जाय. जे भशेन हांव जंय हांव आसा, जंय हांव उलयतां, जंय हांव भोंवतां, थंयसर म्हजें जिवीत जावंक जाय जेजूचें जिवीत. आनी ह्या उद्देशी हांव जेजू हें नांव सोडयता म्हूण मानून घेता आनी दुसऱ्यांकूय मानून घेवंक बळ आनी उत्तेजन दिता. देखून बाबा भयणांनो, बागेवन फ्रांसीस शावेरा लागीं जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण आमच्या काळजा मनान खोल रिगोय म्हूण मागुया आनी त्याच फ्रांसीस शावेराच्या खोतखोत्यान जेजूचें नांव परगटूंक आमकां शक्ती मेळून घे म्हूण ह्या मिसांत भावार्थान विस्वासान मागुया. आमेन. उबे रावया. जेजू आमचो बरो गवळी, जेजू आमचो सोडवणदार, जेजू आमकां सोडयता आनी जेजू आमी मागता ते आमकां फावो करता. बागेवन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमची खाशा आनी सगळे आमचे आवडे ह्या बेलार देवा मुखार दवरया. पवित्र सोबेन जेजू क्रिस्ता सोडवणेचो संदेश सरळ मोनान, मोयपासान आनी खात्रेन परगटीत रावूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची आमच्या राजकीय फुडारांनी क्रिस्ती धर्म परगटूंचो संवैधानीक होक राखूंक आनी दुमालो दिनासतना भावात परगटूंक
सोपेपण दिवंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची सगळे तरेचो पिडा रोग बऱ्या केलेल्या जेजूच्या नांवा उद्देशी कश्टवतेल्यांक आनी पिडेंत आसलेल्यांक समाधान आनी बोल मेळूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची जेजूच्या नांवाचेर आमी जोण एकल्यान भावार्थ रावूंक ताचे कृपेचेर विस्वास दवरूंक ताच्यो शिकवण्यो पाळूंक आनी ताचे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी उगीत रावन आमची खाशा मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरया. सर्गीच्या आमच्या मोगाच्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या आनी तुज्याच पुताच्या नांवांत ही आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं शार्ती पावय. त्यात क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार गीत गावया. C20 पेज नंबर 36. C20. हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सर्गीच्या मोगाच्या बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुताच्या नांवांत आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बासायलां. तर ताच्या नांवांत आमी भेटयता ती देणी दयाळपणान मानून घे म्हूण आमी मागता. त्यात क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूंक आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोद वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सलकाली आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो.
देवान मनशाकुलाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. ताच्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोगताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान हुंक्या जोडलो अविनाशीमान. एकवट वखितलो अजापाचो समेज मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका जिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. a good purgatory. Somia Jesu amio lokatao, ari ekazite pietao, itle pati tu voi povanie so, ami tuce moron porgotao. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या बाबणीची काकलूच कर. तांगा जे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक
चेपोल सुरीन मुकामल पळून फावो कर आमा समेस्तांची ह्या रोमारीक आयलोल्या कांदोली आनी सिकेरी तावन फिरगोसकारांची आनी ह्या स्वातंत्र्यार आयलेल्या बाबा भयणांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागिवोन सुसे बागिवोन धर्म दुता आनी सर्फ काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा बासीन आमचो भावार्थ बोरवासो जेजूचेर धरून आमी सदांच बोरवाशाची मनशां जावं जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आमच्या बापा म्हणून मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांग. तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावंक. आमचो दिसपडो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणयेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन चड पातकांतली सटय आनी चड आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें म्हजी शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूंक. एकामेकाक माया मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. वो जेजू क्रिस्त आमचो सर्वंडार तो देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेलयेच्या जेवणाक आमी एकटवल्या ती सगळीं सुभागी. तीन म्हजी दिवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान ताणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला. फकत ताणेंच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारोवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजूक आमच्या कालचान घेवच्या वेळार गीत गावया.
D35, page number 66. D35. सगळीं आमी दोळे धांपूया. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. ह्या वेळार ओगेपणान ताका आमी दिनवासूया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुताच्या नांवांक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुजे मोगाचे येवजणे पासत वो दिनवासनेचो येवन समारंभून जेजूच्या नांवान आटापलोली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान उसारून स्वर्गार तुका सासणांक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. ताच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. आयची ही मिसाची भेट समरंभल्या पाद्री दिनेश मेंडोन्जा हाका तशेंच प्रवचन केल्ल्या पाद्री मिलाग्रीस फेर्नांडीस हांकां आमचे दिनवास बलिदानान वांटो घेतल्या याज्ञीक भावांक आमी आभारी. तेच बरी कांदोलीच्या आनी सिकेरीच्या फिरकोसकारांक
तशेंच गायन पंगडाक आमची शाबासकी. फाल्यां दिसा आमच्या मिसाचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजचें 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. आतां 6:15च्या मिसाक भोव मानेज प्रकाश सांकळी कामाम DSCचो बेस येजमानपण चलयतलो. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचो रॅलिकाचो उमाव सकाळीं 6 ते सांजे 7 मेरेन चालू आसता. फाल्यां उमावाचो निमाणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव ना. त्या दिसा सकाळीं 9 वाजता दोबाचीक सकाळचे पयस सोबेचे मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुलसांव सुरू जातलें. आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्यो रॅलिक्यो बाजिलिकांत दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी संभ्रमतल्या. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूंक, तुमचे सोबे आसूं आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचा क्रिस्ताचे शांतीन जेजू सर्वंडराचेर विस्वास धरून जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक गेली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकणटा. आमेन.